नमस्कार पोया प्रुडंट खबरो गोयचे ड्रग्स मार्केट जाय तसा भिरांकूळ गोय ड्रग्साचो ट्रांसिट पॉइंट फॉरेनर ड्रग्स पेडलराचेर राज्यात सायकोट्रॉपिक ड्रग्साचे स्मगलिंग गोयातल्यान वता देशभर ड्रग्स गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची स्थिती सुधारपाक सेंट्रल रजिस्ट्राराच्या महत्वाचे आदेश 5 वर्सां भितर लुकसाणींतल्यान भायर सरात ऑडिट सुदारात अपघातांची माळ चालूच मालप्या पेडण्या ट्रक आनी कारी मदीं अपघात दोगांक जाग्यारच मरण ओव्हरटेक करप भुजलें एक गंभीर जखमी ₹10 बनावट नाणी बाजारात भिरांतीन बसींनी पसरकारांनी नाणी घेवप केले बंद स्टुडंटाच्या हाताक लागले बनावट नाणे कशे खरे फट वळखुवप खासा रिपोर्ट आणि गोय बंगाल संतोष ट्रॉफी फायनल आयतारा सांजे बांबोळे 6व्या टायटला खातीर यजमानाक मारचे पडटले इतिहासातल्या सगळ्यात यशस्वी पंगडा गोयचे ड्रग्स मार्केट भिरांकूळ जायत चल्ला ड्रग्साच्या डेस्टिनेशन मार्केटा सावन गोय आता ट्रांसिट पॉइंट जाला गोयातल्यान आता देशभर ड्रग्स वचपाक लागला चड करून फॉरेनर ड्रग्स पेडलर राज्यांत सायकोट्रॉपिक ड्रग्स स्मगल करतात आणि उपरांत हांगा सावन ते बाकीच्या राज्यांनी ट्रांसिट करतात शुक्रारा पोलिसांनी धरिल्ल्या यूकेच्या पेडलराक लागून ही भिरांकूळ प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात गोय पुलिसांच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलान ब्रिटन ड्रग्स पेडलर डेव्हिड जॉन्सनाक अरेस्ट केल्ल्यान पॉप्युलर पार्टी ड्रग्स LSD गोयात कशे स्मगल जाता आनी विकतात हे उक्ताडार आयले डेव्हिड जॉन्सनाक ह्याच सप्तकात अणजुण्या अरेस्ट केल्लो आपणे क्रिस्टलायज फॉर्माची LSD स्मगल केल्ली अशी कबुली डेव्हिड जॉन्सनान पुलिसांक दिल्ले जबानीत दिल्या ताणे LSDचेर प्रक्रिया केल्ली ताचे लिक्विडात रूपांतर केल्ले आनी ते थळाव्या लोकांक आनी आंतरराज्य पेडलर्सांक विकिल्ले विदेशी ड्रग पेडलर्स LSDचे क्रिस्टलायज फॉर्म आपल्या आंगार लिपोवन स्मगल करतात असे अँटी नार्कोटिक्स सेलाच्या एका अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगले गोयात ते ताचेर प्रक्रिया करतात आणि एका मायक्रोग्राम क्रिस्टलायज LSDतल्यान ते सुमार 30 ते 40 ml करतात उपरांत पेडलर्स ते लिक्विड म्हणून विकतात वा LSD पेपर करतात आणि विकतात आता गोय हे ड्रग्स पेडलर डेस्टिनेशन जाला आणि कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र आणि केरळचे तरणाटे हांगा ड्रग्स पार्टी करपाक येतात पण सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ड्रग्स पेडलर्सांनी नेटवर्क तयार केला आणि तांणी कर्नाटक आंध्र प्रदेश आणि केरळ यासारख्या व्हड शारांनी ते ड्रग्स धाडप सुरू केला डेव्हिड जॉन्सना वांगडा चेन्नईचो ड्रग पेडलर युसुफ मोहम्मदाक अरेस्ट करतकच गोय पुलिसांनी गोय दक्षिण भारत ड्रग्स नेटवर्क मोडून उडोवपा खातीर दक्षिण भारतीय राज्यांतल्या पुलिसांचो आधार घेवप सुरू केला प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या सेंट्रल रजिस्ट्रारान गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडाक लुकसाणींतल्यान वयर काडपा खातीर कांय म्हत्वाचे आदेश दिल्यात बँकेचे रजिस्ट्रेशन कायम दवरपाचे आसल्यार बँकेक धाडिल्ल्या नोटिशींतल्यो अटी पाळच्यो पडटल्यो तातूंत सगळ्यात म्हत्वाचे म्हळ्यार 5 वर्सां भितर लुकसाणींतल्यान भायर येवचें पडटलें बँकेच्या ऑडिटांतय सुदारणा करप बंधनकारक केला गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडाची 2002 वर्सा मल्टी स्टेट म्हणून जाल्ली नोंदणी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या सेंट्रल रजिस्ट्रारान रद्द केल्या गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड 1960 वर्सा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याखाला नोंद जाल्ली ही नोंदणी कायम उरतली मात त्या खातीर काय अटी घाल्यात त्यो अश्यो बँकेक 5 वर्सां भितर लुकसाणींतल्यान भायर येवप बंधनकारक खात्याकडच्यान येवपी निर्देशांचे पालन करूंक जाय भागधारकांक 5 वर्सां भितर डिव्हिडंड दिवप बँकेच्या संचालक पदा खातीर वेंचणुकेक रावपी डायरेक्टरां खातीर काय अटी आसात ह्या डायरेक्टरांचे सोसायटीचे ऑडिट अप टू डेट आणि A वा B ऑडिट कॅटेगरी प्रमाण आसचे ताची सोसायटी फायद्यात आसप गरजेचे त्या भायर तांणी शेअर होल्डरांक 10% परस कमी डिव्हिडंड दिवंक जायना सोसायटीचो मल्टी स्टेट दर्जो गेल्ल्यान 16तले 2 डायरेक्टर कमी जाल्यात उरिल्ल्या 14 पैकी आता फक्त 9 डायरेक्टरांक दवरचे म्हूण आदेश दिला डायरेक्टरांच्या पात्रते खातीर दवरिल्ल्या अटींक लागून सध्याच्या डायरेक्टरांपैकी फक्त 2 डायरेक्टर पात्र ठरतात ताका लागून ह्या अटी आड डायरेक्टरांमदी बोवाळ पडला पर्रीकार सरकारानूय बजेटा वेळार गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक मजत दिवपाक अट घाल्या ती प्रोफेशनल पात्रतेचीच
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मालप्या पेडण्या ट्रक आनी कार हांचे मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. 2 जाणांक जाग्यारच मरण आयलें. ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना कारीन ट्रकाक मुखली. 35 वर्सांचो मितेश वराडकर आनी 52 वर्सांची भाग्यश्री दामले आगताक गेली. 60 वर्सांचो आनंद दामले सिरियसली इंजर्ड. ताका जीएमसीत एडमीट केला. तिगाय शिरोडा सावंतवाडीची. कोम मडगांवां एक कारीन दामोदर कॉलेजी मुखार पार्क केल्ल्यो बायक मोखल्यो. 6 बायक डॅमेज्ड. कारीच्या ड्रायव्हराच्यो फुजो. पोलिशेन कंप्लेन. कॉलेजीचे भुरगे म्हणटात पुलिसांनी खंय एक्शन घेवची. एक स्विफ्ट ब्लॅक कलर स्विफ्टाची गाडी आयली. हांगा पार्किंग आसता स्टुडंट्साचे दामोदर कॉलेजीच्या, तेन्ना डायरेक्ट ताणें डॅश करून सगळ्यो गाडयो ओडून गेलो. आतां एक जर हांगा कोणी स्टुडंट बसलेलो आशिल्लो जाल्यार ताका कितली डॅमेज जाता आशिल्ली हें आमी पुलिसाक आतां सांगलां. पुलिसान आमकां आतां हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतिल्ली जाय. कित्याक आतां फाल्यां समज आतां कितें जावं एकदां हांगा पार्किंग आमकां पयलीं सारकें ना, ताजे खातीर आमी भायर हाजे कडेन लायतात. थंय जर आमकां सेफ्टी ना जाल्यार भुरग्यांचें कितें हें आमकां आतां पुलिसां कडल्यान आन्सर जाय आनी एप्रोप्रिएट एक्शन आमकां घेतिल्ली जाय. नंबर बी नोट डावन केला. नंबर नोट डावन केला GA03H 1098. कितें ड्रिंक करून आशिल्लो तो? ड्रिंक करून आसपाक शकता तो, कित्याक सांगपा येना. इतलें हें करप म्हटल्यार काय एक्सपेक्टेशन आमचें कितें आसतलें तशें आसपा न्ही. कितल्यो गाडयो उडयल्या ताणें? टोटल 6 गाडयो. पुडंटा खातीर विनोद मेथर आनी सावय डायस. घेवया एक ब्रेक.